गोंयांत जीवघेणे अपघात वाडत आसात. येरादारी करतल्यांच्या जिवाक धोकोय वाडला. एका फाटल्यान एक अपघाताचे प्रसंग कानार पडत आसात. गोवा वेला फ्लायओव्हरार 3 गाडयां मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्या तरणाट्याक आगताक मरण. पणजेच्यान मडगांव वयताली गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान ड्रायव्हर गाडये सयत डिवायडराचे दुसरे वटेन. ते वटेंतल्यान येतल्या 2 गाडयांचेर व्हरून मारली. बाकीचे सारकेच जखमी जाल्ल्यान तांकां जीएमसींत व्हेल्ले. काल रात्री 9:30 सुमार गोवा वेला फ्लायओव्हरा कडेन 3 गाडयांमध्ये अपघात जाल्लो आसा. एक गाडी आशिल्ली ती रेनॉल्ट गाडी पणजेच्यान मडगांव वयता आसतना तिचो आउट ऑफ कंट्रोल जाला आनी तो डिवायडर क्रॉस करून त्या सायडीन पावला आनी त्या सायडीन इनोवा आनी एक स्प्लेंडर गाडी येताली. स्प्लेंडरचे 2 जाण आशिल्ले आनी इनोवा 2 जाण आशिल्ले. टुरिस्ट गाडी इनोवा. सो ताका डॅश मारल्या परत जो 22 वर्साचो भुरगो रेनॉल्ट गाडीन आसलो ताका आगताक मरण आयलें आनी बाकीच्यांक 4 जाणांक जीएमसी शिफ्ट केल्ले, टू व्हिलरवाल्याक आनी इनोवावाल्याक, आनी तांकां मागीर लेट राती तांकां डिस्चार्ज दिल्लो आसा. बट हांगासर गेले एक 15 दीस पयलीं हांगासर असोच एक्सिडंट जाल्लो. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हो एक्सिडंट प्रूफ झोन बेगींतल्या बेगीन करचो आनी थंय कितें सेक्युरिटी करपाक जाय ती बेगींतल्या बेगीन अरेंजमेंट करची अशी लोकांची मागणी लोकांनी केलेली आसा. बागा गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान दिल्लीचे एके गाडयेन रस्त्या देगेर आशिल्ल्या गाडयाचेर सायन बोर्डांचेर व्हरून मारिल्ल्याची सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल. तशेंच झारी जुवारी नगरांत रस्त्यार पडिल्ल्या फोणकुलांक लागून दुचाकी चलयतलो एकटो बरोच जखमी जाल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जालो. नावेलीच्या बायपासार आनीक एक जीवघेणो अपघात नोंद जालो. 52 वर्सांच्या दुचाकी चलयतल्याक आगताक मरण आयलें. दुचाकी रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान खंय लॉरी ट्रकाचेर व्हरून मारली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.